प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 वोड 38 ते 48 38 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जुवान तांकां म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासलोलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी आमचो पाटलाव करिना म्हूण ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात. तर आमचेर आड नात ती आमच्या भागा आसात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलोभर उदक पिवंक दीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेळो नासतना उरची ना. पातोक आदारूंक ताळल्यो, पूण भावाट तर जाल्यार ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावाट सोडूंक कोणूय ओडून वतीत तर गाडूं ओडटा तसले एक तांत्याचे पेड तांच्या गळ्याक बांदून तांकां दोरयांत उडयल्यार अदीक बरें जातलें. आनी तुमचो हात पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 हात आसून एमकोणान पालो ना तसले उज्यांत वेचे परस गुंडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो पांय पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 पांय आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो दोळो बी पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो भायर उडयात. 2 दोळे आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस एकूच दोळो घेवन देवाच्या राज्यांत भितर सरून तुमकां अदीक बरें. थंय एमकोणान पडलेल्यांक खाता तो किडो मरोना आनी उजो केन्नाच पालवना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या शिवर्तमानान एकदम कोडी शिकोवन दिता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, पूण भावार दवरतल्या ह्या ल्हान मोडल्या एकल्याक हो भावाड सोडूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडून ओडटा तसले एक दांताच्या पेट ताच्या गळ्यान बांदून ताका दोरयान उडयल्यार अदीक बरें जातलें. भाव भयणीनो, असली सजा असलें जें जेजू म्हणटा तें एकदम वायट. आमी जाणा भाव भयणीनो की जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आयकता, फकत देवाचें उतर आयकना पूण देवाचें उतर पाळटा, तेन्ना खरेंच आमी भावार्थान वाडोन वेता. आमी भावार्थान आमकां सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, रोमकारांक सान पावलो जेन्ना चीत बरयता 14वा वोड 23 कितें म्हणटा तो म्हणटा, कितें भावार्था वरवीं आमी चलना जाल्यार तें पातक. आमी भावार्था वरवीं भावार्थान चलना जाल्यार तें पातक म्हणटा. कितले जाणां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, भावार्था वरवीं चलना, तें पातक आमकां. पूण आमी सदां कितें वायट म्हणलें, कोणाक गायो चोवल्यो, कितें चोरलें, तेन्ना आमी खरेंच पातक आदारता. पूण खरें म्हणल्यार हें पातक आमी कित्याक करता? कित्याक आमी नकोन देवाचें उतर, आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. आनी जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना, आमकां भावार्थ ना, आनी भावार्थ ना जाल्यार आमी सगळें वायट करूंक वायट आदारता आनी आमी पातक करता. देखून भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर शिकयता आनी तें देवाचें उतर जें शिकयता तें सत शिकयना, फकत खबरो सांगता, फकत इश्टोर सांगता, फकत जें सांगूंक जाय तें सत तें सांगिना. सत केन्ना एकदम कोडू लागता आमकां, पूण आमी तें सत सांगिना. कित्याक आमकां कोण दुसऱ्यांक दुखयलो नाका, आमकां नाका की कोणें कितें आमकां वायट म्हणलें, पूण आमी दुसऱ्यांची खोशी पळोवपाक पळयता पूण देवाची खोशी पळयना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, खरें सत तें सांगता, देवाच्या उतरा प्रमाणे सत सजमून आमी तें आमच्या लोकांक सांगता, तेन्ना आमी खरेंच तांकां देवाचें उतर दिता. आतां आमकां पडोंक ना काय, आतां ताणें आयकलां, लोकांनी आयकलां, ताका आतां गरज तें उतर पाळपाक, पूण सजमणीन पाळपाक. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें म्हणटा? कोणूय ह्या ल्हान भुरग्यांक, कोणूय
ह्या भुरग्यांक चो भावार्थ ताका सोडपाक कोण तो तो मनीस जायत जाल्यार कोणूय जायत जाल्यार कित्याक तो खरें सत्य सांगिना ताका कितें करूंक जाय म्हणटा गाड ओडटा तसलें एक धांताचें पेट ताच्या गोळ्यांक बांदून ताका दोरयान उडयल्यार उदीक बरें जातलें म्हणटा भाव भयणीनो इतली सजा जी जेजू आयज दिता जो कोण देवाचें उतर सारके भाशेन बरे भाशेन आनी स्वतान परगट करिना तें हें जें जेजू उलयता तें एकदम भिरांतीचें कित्याक भाव भयणीनो आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट करता कोणाक उतराची सोजमण दिता आमी नको जाल्यार आमी आमचें तोंड बंद केल्यार बरें पूण जेन्ना आमी आमचें तोंड उगडटा आनी दुसऱ्यांक सोजमणी दिता उतराचेर गरज आमकां तें उतर जें आमी सजमता तें स्वता प्रमाणे तें पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तें स्वत उलयता तें आनी भाव भयणीनो आतां ह्या वेळार आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव आमी म्हणटा की आमी आमी सगळे देवाचें उतर आयकता आमी खूब जाणां हांगा आयकता थंय आयकता पूण आमी कितलें जें सत न्हय तें आयकता आनी आतां आमचो भावार्थ वाडच्या सवतेक आतां आमचो भावार्थ पयस जाता आनी फकत आमी धर्म करता आनी त्या वेळार जेजू ही सजा जो लोक आमकां शिकयता ताजे वयर दिता देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता ह्या आयतारा दीस हें शिवर्तमान आमकां कितें सांगता की आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय ह्या स्वता वरवीं आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय आनी जेन्ना ह्या स्वता वरवीं आमी आमचें जिवीत आमी चलयता खरेंच भावार्था वरवीं चलयता तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत हें आमी ह्या वेळार जिवंक पावता भाव भयणीनो आयज हे शिवर्तमान आमकां सांगता आमच्या मनाची नोडसणी करपाक देवाच्या उतरान रिगून रावपाक आयज आमी हेंच करुया हे उतराचेर नियाळ करुया आनी खरेंच जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर जी आमी जियेता ती दुसऱ्यांक सांगपाक आयज आमी वावरया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरान जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता